मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जितले हो इश्यू आसा आमचो कोविड-19 तेज्या लागून ज्या प्रमाणे लोकां कडेन पावोंक जाय आसले त्या प्रमाणे प्रयत्न केल्लो आसा आनी आयज आमी एक लोकां कडेन कितें हांगा जे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे लोक आसा चडांत चड खुबशे आमचे लेबर क्लास लोक आसा आनी विकर सेक्शनाचे लोक आसा. सो तेज्या लागून आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा कितें ह्या लोकां कडेन चडांत चड लोकां कडेन अजून पर्यंत गोवोरमेंटाच्या तर्फे जी मेन सुविधा आसा जशी मास्क, सॅनिटायझर हे वस्तू अजून पर्यंत त्या लोकां कडेन पावना आनी तेंचे कडेन एफर्टूय जायना ते घेवपाक लागून. सो तेज्या लागून आमी एक ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली आसा आयच्यान मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन. सगळ्या घरांनी आमी मास्क आनी सॅनिटायझर एवरी घरांनी 4 मास्क 4 सॅनिटायझर अशें दिवपाचो ही मोहीम चालू केलेली आसा. जितली घरां आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ती टोटल आमी कवर अप करतले. सद्या आमी टोटल सामान एक 4000 मास्क आनी 4000 सॅनिटायझर्स हाडलेले आसा. ह्या लोकांच्या घरांनी पावोवपाक लागून हाडला आनी डिस्ट्रिब्युशन आसा ते डोर टू डोर डिस्ट्रिब्युशन आमचे जे वर्कर्स आसा ते करतले सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून. कित्याक आयज पर्यंत आमी जे कार्य केल्लेलो आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकां कडेन ग्रॉसरी आयटम पावोवपाचे या बाकीची वस्तू जी गरजेची वस्तू आसा ती पावोवपाक लागून आमी तेंचे कडेन आमचे सोशल डिस्टन्सींग दवरूनच आमी हें केल्लेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे होवूय प्रयत्न करतलो. खंय तरी दूख लागता कित्याक ह्यो जो मोहीम आमी स्टार्ट करपाची आयसान ही एक्चुअली गोवोरमेंटाची इनिशिएटीव आसूंक जाय आसली. गोवोरमेंटान हो फुडाकार घेवन आयज आख्खे गोंयभर लोकां कडेन मास्क आनी सॅनिटायझर पावूंक जाय. कित्याक आयज लोकांक मास्क आनी सॅनिटायझर मेळपाकूय खुबशी मुश्कील जावपाक लागलेली आसा. खूब डिफिकल्टीज आसा सॅनिटायझर्स मेळपाक आनी मास्क आनी आयज रेटूय ते चड काडपाक लागलेले आसा. सो खंय तरी गोवोरमेंटान ही जी गरजेची वस्तू आसा हेजेर खंय तरी गोवोरमेंटान एक डिस्कावंट टायप एक तेंच्यांनी अनाउन्समेंट करूंक जाय कित्याक बाबा हेंचेर आमी कमी रेटीन सगळ्यांनी विकपाचे या गोवोरमेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवायड करूंक जाय. आयज आमी ही आमची फक्त मुर्मुगांव पुरती आमी स्टार्ट केलेली आसा आनी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी सगळ्या लोकांच्या दारांनी व्हरोन दितले.